नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. दारबांदोडे चलयेच्या खून प्रकरणात फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक केली अटक. बशीचे तिकेटी वेल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक आयले यश. सोमारा सापडिल्ली चलयेची कूड. महाकाजन दारगळ कोलवळ पुला लागसार सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक लागलो उजो लागतकीर ड्रायव्हरान काडलो पळ. सोरो कायदेशीर आशिल्लो की बेकायदेशीर, लोकांक पडला प्रश्न. कोरगांव पंचायतीच्या सरपंच निवडी खातीर पंचायत संचालनालय दिता तारीख पे तारीख. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जायना जाल्यार देंवतले रस्त्यार. कोरगांव पंचायत मंडळाची शिटकावणी. रुमडामोळ हावसिंग बोर्डाचे लोक फाटल्या 3 दिसां सावन आसात काळखांत. अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालतना अंडरग्राउंड लायटींच्या केबलांचे केल्ले लुकसाण, थळाव्यांचो आरोप. मडगांवां सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क देवादयेन टळो अपघात. 15 वर्सां पोरणी पूण बऱ्या स्थितींत आशिल्ल्यान दिल्लें एक्सटेन्शन, सांगता मुख्याध्यापिका. अहमदाबाद विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय घडली काळीज. पिळटावन उडोवपी घडणूक. गोंय लखनौ विमान अचकीत सकयल आयिल्ल्यान प्रवाशां मदीं पातळिल्लो भंय. आतां खबरो विस्तारान. दारबांदोड्या प्रतापनगर वाठारांत चलयेचो खून केल्ल्या प्रकरणात फोंडें पुलिशेन एका 22 वर्साच्या दुबाविताक अटक केल्या. संजय केविन एम अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. फोंडें पुलिशेन 24 वरां भितर दुबाविताक बंगलोरच्यान ताब्यांत घेतलो. उत्तर बंगळुरांतल्या रोशिनी मोसेम एम ह्या 22 वर्साच्या चलयेचो खून जाल्लो. सोमारा प्रतापनगर वाठारांत ह्या चलयेची कूड सापडलेली. Within 24 hours, we were able to not only identify the victim, where we didn't have any clue, but we also managed to catch the accused. Multiple teams were formed. Initially, we found out from the number we got the trace of the accused, and the accused was there in Karnataka. We formed our teams and we sent our team, and the accused was apprehended. He has been arrested and the rest of the formalities will be done soon. So this the victim and the accused, they were actually in a relationship and the motive is supposed to be some personal issues, the relationship issues, and the further investigation will be carried out. हांगा सोमारची सकाळी एक चेडवाची बॉडी मेळ्ळी आनी ती बॉडी आशिल्ली मर्डर करून कोणी तरी ताका उडयल्लो आनी तेका छड्या लावपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा. सात गोवाचे SP टेकम सिंग वर्मा, फोंडेचे DYSP शिवराम वांयगणकर तशेंच PI विजयनाथ कवळेकर यांच्या मार्गदर्शना खाला जे तपास सुरू जालो तो 24 वरां भितर बेंगलोर झोन ह्या जो मेन मर्डर केल्लो तो संजीव केविन एम हो 22 वर्साची भुरग्याक ताब्यात घेवन ताका अरेस्ट करपाक फोंडा पुलिसांक यश येयल्लें आसा. कांय सुत्रां कडसून मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे उजगांव भागांत हो जो 3 दीस पयलीं ही दोगांय गोंयांत येयल्ली चेडूं आनी चेडो आनी गोंयांत उजगांव भागांत ती भोंवतालीं आनी पूण एक शेनवारा आयतारा दीस एक अशी घटना सांजची घडली की एक 7 सुमार हो भुरगो ते 6 सुमार मर्डर करून हो भुरगो एक कार घेवन कळंगूट वचपाक गेलो. पूण जेन्ना तिस्कावयल्यान ही गाडी सुटली तेन्ना MRFा कडेन पावतना तेणें आपलो मूड चेंज केलो आनी तेणें सांगलें ड्रायव्हराक की आपल्याक बेंगलोर वचपाक जाय. तेन्ना ड्रायव्हराक मातसो डावट मारलो आनी तेणें तेजें ID कार्ड घेतलें. ID कार्ड घेवन डिटेल्स घेवन तेजे मम्मीचे आनी तेजे फादराचे फोन नंबरूय घेतलेले आनी हो तेंच्या तावडीन सापडलो. पूण जेन्ना ही कार घेवन ताका हुबळी गेली तेन्ना तेणें हुबळीक थंय आपल्याक सोडपाक लायलो आनी तो मागीर थंयच्यान फुडें बेंगलोर गेलो. ही घटना आयतारा रातची घडलेली. पूण हो जो टॅक्स कारीचो ओनर आसा आनी ड्रायव्हर आसा
हेणी ह्या म्हत्वाची भुमिका केल्ली आसा आनी ते तपास करपाक फोंडेचे PI विजयनाथ कवळेकार हांकां खूब यश येयल्लें आसा. सद्याक ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी अदीक डिटेल्स अजून मेळिल्ली ना. तिनसांज पर्यंत जे हाजी डिटेल्स मेळटली तो पर्यंत सद्याक पुलीस सद्याक आपल्या कामाक व्यस्त आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. महाकाजन दारगळ कोलवाळ पुला लागसार एका सोरो व्हरपी कंटेनर ट्रकाक उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर तें कळपाक मार्ग ना. उज्याचे घडणुकी उपरांत उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो नियंत्रणात हाडलो. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्यान महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात सोऱ्याची तस्करी जाता. फाटल्या कांय दिसांनी पत्रादेवी चॅकपोस्टाचेर बेकायदेशीर सोरो तस्करी करपी ट्रक धरिल्लो. सोरो तस्करीचे प्रकरण ताजें आसतनाच महाखाजन धारगळ कोलवाळ पुला लागसार सोरो व्हरपी एका ट्रकाक अचकीत उजो लागलो. उजो लागताच ट्रकाच्या ड्रायव्हरान थंयच्यान पळ काडलो. ताका लागून हो सोरो कायदेशीर आशिल्लो काय बेकायदेशीर हें कळपाक मार्ग ना. उजो लागताच पेडणे तशेंच म्हापशेच्या उजो पालपी दळान घडणूक थळार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो. अबकारी खात्यानूय घडणूक थळार वचून पळोवणी केली, पूण हो सोरो कायदेशीर आसा काय ना हें मात अजून स्पश्ट जावना. आमकां जवळ 748 ट्रकाक उजो लागला म्हणून म्हाका इमिडिएटली आमी टर्न आउट केलो आमचो शूट आनी विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले जाल्यार उजो पेट्टालो व्हडलो. कंप्लीट कॅबीन गेले ते हेल्प करून उजो लागलो. मागीर तितून बोनेटाक आमी ते लॉक खोल्ले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टेक्ट केलो. आज सकाळी म्हापसा सायटींतल्यान पेडणे वचपी एका कंटेनराक आग लागली. धारगळ कोलवाळ जो पूल आसा तो पूल क्रॉस केल्या उपरांत काही अंतराचेरच ह्या कंटेनराक मुखार आग लागल्यान व्हडा प्रमाणात कंटेनराची नुकसाणी जाली. पेडणे अग्निशामक दलाक कळयल्या उपरांत पेडणे अग्निशामक दलाचे अधिकारी म्हापसाय अग्निशामक दलाचे अधिकारी घटनास्थळी पावले आणि आग आटोक्यात हाडपाचो प्रयत्न केलो, पूण कंटेनरान फाटल्यान व्हडा प्रमाणात सोऱ्याची निर्यात करपी जी बॉक्सां आशिल्ली ती बॉक्सां तो सोरो खंयच्यान हाडला हाचो आजून मेरेन पत्तो अबकारी खात्याक लागोंक ना. ह्या वाठारांत जी घडणुका घडल्या उपरांत सुरवातीक आमचे पेडणे अग्निशामक दलान आग विझयल्या उपरांत ही गाडी पोलिसांच्या ताब्यात दिली. पेडणे पोलिसांनी ती मागीर RTO त्या उपरांत अबकारी खात्याचे ऑफिसर त्या वाठारान आयले, तांच्यांनी पाहणी केली, पंचनामो केलो, पूण सोरो खंयच्यान आयिल्लो हाची कागदपत्रां नाशिल्ली. जे गाडयेन कंटेनरान कॅबिनान जे कितें आशिल्ले ते सगळे जळोवन खाक जाला. ह्या वाठारांतल्यान व्हडा प्रमाणात सोरो बेकायदेशीर वयता अशे अनेक तरेचे कागाळी आसात. फाटल्या दिसा 1 कोटीचो सोरो पेडण्या अबकारी विभागाच्या अधिकाऱ्यान धरिल्लो आणि होय आता व्हडा प्रमाणात सोरो कंटेनरासून व्हरपाचे काम कोणी तरी करताले आणि ह्या विशयी पेडणे जे अधिकारी आसात अबकारी अधिकारी ते उलोवपाक तयार ना. पेडणे पोलिसांकडे संपर्क साधल्यात, ते कॅमेरे समोर येवपाक उलोवपाक तयार जायनात. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाच्या निवडी खातीर पंचायत संचालनालय तारीख पे तारीख दीत आसा. यान पयलीं जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली उपरांत निवड फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात आतां परतून ही तारीख परतून फुडें धुकलून सरपंचाची निवड 7 जुलयाक दवरल्या. 7 जुलयाक सरपंचाची निवड जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी कोरगांवच्या पंचायत मंडळान दिल्या. ह्या प्रकरणांत आमदार प्रवीण आल्लेकाराचो हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केला. एक तर आमचो पंचायतीचो लोकांचो जो विशय आहा हांगासर सरपंच निवडपाक जायो आनी 12 मे ह्या दिसा अब्दुल करीम नायक हेणी राजीनामा दिल्लो आपलो राजीनामा दिल्लो त्या दिसा
आणि त्याच्या नंतर जी डेट लागपाक जाय आसली ती 2 तारीख डेट लागलेली आमकां. आणि जो लोकांचो जो विश्वास, जो गांवचो जो विश्वास आसा, मोठी पंचायत ही कोरगांवची, आणि त्या मोठ्या पंचायतीक जो सरपंच जो आसता तो त्या दिसा 2 तारखेक तेंच्यानी डेट लागलेली. त्यानंतर काय कारण आसता ती डेट फुडें गेली, पण ती डेट सुद्धा व्हरत असताना ती कुठं तरी एक दीस बघून मग शनिवार शुक्रार आयतार करून असे दीस लोकांक ना कळटा हे फुडें धुकलीत वयत गेले. त्याच्यानंतर 2 तारखेनंतर 17 लागली. 17 काय तहात केलं तेंच्यांनी की आमकां ना खंयचेर कळटा शुक्रार के शेनवार भितरच तेंच्यांनी हे किंग डे असतात त्या दिसा तेंच्यांनी अशे गोष्टी फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केलो. मग त्याच्यानंतर ही 7 तारीख तेंच्यांनी लायली. अशे गोष्टी जे हांगासर घडत आहात ती लोकांचो हेतून नाचे जाल्लेले आसत की लोकांचो जो जी कामां जे लोकांची आसत हांगासर जावपाक जाय तेंच्या भितर ती हे केलेली आसत. त्या कोण तरी असो दिसता म्हाका काय तरी हेचो कोण तरी वाली आहा म्हाका दिसता. रुमडामोळचो हावसिंग बोर्ड वाठार फाटल्या 3 दिसांच्यान काळखांत आसा. कांय दीस पयलीं अदानी गॅस कंपनीन पायपलायन घालपा खातीर रस्ते खणटाना भुंयगत लायटीचे केबलांचें लुकसाण केलां. परतून रस्ते दुरुस्त करचे सांडून तशेंच दवरल्यात. आतां पावसाक लागून लायट वता. हाचो त्रास रुमडामोळच्या लोकांक सोंसचो पडटा. संबंदीत कंत्राटदार आनी कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आमी आयताराक ते म्हागेले भितर ते टिकी जाता म्हणून म्हाका दिसलें भितर लूज जाला दिसता म्हाका वयर कार्बन येयला म्हणून. पूण तो कार्बन येवं ना लास्टाक. तो कार्बन हें केलो टायट केला आनी तो गेलो. पूण तेंय बी तें तशेंच जावपाक लागलें. ते कार्बन येयलें म्हणून ते कितें जालें तें आमकां खबर नाशिल्लें भितर. आतां 3 दीस जाले आमकां लायट ना. कांयच करूंक मेळना भितर. येता वयता 3 दीस जाले लायट ना. काल बी येयल्ले न्हू कोणाचे. आतां ते काल मागीर परत हाडले कोणाक. परत हाडले ते म्हणपाक लागले की ती केबलाची मिस्टेक आणि ते उठल्यान पळयल्यान हे गेले खांब्या कडेन पळयले आनी ते भायल्या भायर गेले. आमकां कांय सांगूंकूय ना कितें म्हणटा तें आमकां कळूं ना तें कितें जालां म्हणटा ती फॉल्ट. पण तुमकां त्रास जाता रातचे त्रास जाता न्ही काय ना न्ही. लायट ना म्हणटकीर आनी कितें जातलें घरांक. लायट ना आणि पयलीं हांगा पावस येयला तेन्ना उदक भरिल्लें हांगा. मागीर चेड्यान पांयान दवरलें ताका शॉक लागलो. आतां ती आसा ती केबलाची फॉल्ट. ती गॅस पायपाचे ते घालपा येयल्ले तेन्ना हांवें सांगिल्लें तांकां हांगा लायटीचे हे आसा म्हण. तेणे मागीर आयकून आनी तांणी खणलें आनी ते पायप घालून गेले. ते गॅसीचे पायप लावन गॅसीचे. आता लायट ना. आतां लायट ना आमकां 3 दीस. पण शॉक येता म्हणून सांगले तुम्ही ते डिपार्टमेंटान. काल येयल्ले ते पळोवपाक तांकां सांगलें हांवें ते मागीर चेड्याक शॉक लागले म्हणून ते पयले आनी गेले ते. दीस जालो हो इश्यू चालू आसा. म्हाका कालूच कळ्ळो. हांवें ऑलरेडी डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलो प्लस जे अडानी गॅसीचे जे टेक्निकल डिपार्टमेंट आसा तांकांय इन्फॉर्म केलो. काल तो रेक्टिफाय जावपाक जाय आशिल्लो कित्याक तेच्या 1 दीस पयलीं हांगा लो लायन एरिया म्हणटकूच हांगांतल्यान जो केबल गेला अंडरग्राउंड LT केबल डॅमेज केलो. कोणेन केलो? अडानी गॅसीन डॅमेज केलो. हांव म्हणटा डॅमेज केलो जाल्यार तुमी तो रिपेर करपा आसलेलो. त्या जाग्यार उदक भरलेलें त्या कारणान भुरग्याक तो लिकेज म्हाजे हिसपान शॉक मारलो. म्हाका दिसता हे मेजर कितें जावपाचें आशिल्लें तें म्हाजे हिसपान देवा कृपेन वाचलें. ऑलरेडी तेंच्यांनी तो येवन रिपेर इमिजिएटली करपाचो करूना. पयली गोश्ट सगळ्यांक फॉल्टी म्हणटा तो ऑथॉरिटी. कारण जर केबल तर कितेंय घालता या कसलीय लायन व्हरता गॅस व्हरप PWD व्हरप या इलेक्ट्रिकल केबल व्हरप टोटली म्हटल्यार एक ब्लू प्रिंट आसपा आसलेलो. कारण नाजाल्यार लोकल्सांक कॉन्फिडन्सान घेवपा आसलो. लोकल्सांनी ऑलरेडी खबर आहा न्ही खंयच्यान केबल कितें केला तो. तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान कन्सर्न घेवन बाबा हांगाल्यान एक केबल गेला हांगाल्यान लायन व्हरनाका डॅमेज जावपाक शकता हे कन्सर्न घेवन करपाक आशिल्लो. तेंचे कडेन कांयच ब्लू प्रिंट ना कांयच रोड मॅप ना. येता डायरेक्टली JCB घालता पिकास मारता फोडटा कितेंय करता. मडगांव सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीन स्पार्क जालो. सुदैवान वेळारूच विद्यार्थी तशेंच पालकांनी पळयल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. पळयात पुराय बातमी. मडगांवात सेंट जोसेफ हायस्कुलाचे बालरथ बसीत स्पार्क जावपाची घडणूक घडली. सुदैवान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. वेळारूच विद्यार्थी आणि पालकांनी हो स्पार्क पळयल्ल्यान रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केले आणि तांणी घडणूक थळार येवन मजत कार्य केले. सरकाराच्या आदेशाप्रमाणे 15 वर्सां वयर जाल्ल्यो बसी स्क्रॅपाक दिवपाक सांगिल्ल्यो. मात ह्या बशीची जेन्ना चांचणी केली तेन्ना ही बस बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्यान 1 वर्साचे एक्सटेन्शन दिल्ल्याचे मुख्याध्यापिका सिस्टर मारियान सांगले.
व्हडले कांय वायट जावंक ना. आमची बस तेणे सकयल हाडटालो तो आनी तेन्ना आमचे भुरगे आशिल्ले ताका हांवें थिंगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक धाडपाक दिल्ले. तो बस तेणे स्टार्ट मारलो तेन्ना सकयल स्पार्क्स येयले उज्याचे. आतां बॅटरी म्हणून ती उजो पडला म्हणून आमी भुरग्यांक धांवन येवन म्हाका ऑफिसान सांगलें. मागीर हांवें धांवन येवन मागीर आमी फायर ब्रिगेडीक आपयलें आनी हे लोक आसलो आमचो नेबर्स तेणे रोखडेच ते फायर एक्सटिंग्विशर यूज केलो आनी आमचे हिसपाचे आमी घेवन धांवन येयले. दोन आमचो स्टाफ येयलो आनी मागीर ताणें दोन पावलयलो तो तेन्ना म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येवन तेणे हें केलो कोणी पावलयलो तेणें. हय पूण कोणाक कांय जावना. कोण भुरगीं बीन भितर कोण नाशिल्लीं. भुरगीं इस्कॉल 145 न्हू सो तेणें बास तेणें हाडली ती सकयल हाडली ती तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे हातो थिंगा वचून नेपाळ शोध भुरग्यांक 15 इयर्स जाली ती आनी आमी एक वर्स तिचे लागीं हें मागलेलें डिपार्टमेंटाक आनी तेणें आमकां एक वर्स दिल्लें कित्याक आमची बस बरी आहा म्हणून चलता म्हणून ती म्हणून. पूण ती एक वर्स जालें आतां. आतां ना आतां जुनानसान स्टार्ट केल्या न्हू पूण आतां बसाचें कंडिशन बीन तशें बरें आसा. कंडिशन सगळें बरें आहा म्हणून तेणें आमकां आनी एक वर्स दिल्लें पास करून पास जाल्ली डिपार्टमेंटाक नवी बस आमकां मेळचें ना म्हणून फुडें मेळचें ना म्हणून बस नाय म्हणून तेचे लागीं. आमची भुरगीं पयस जाल्यार तातूंत दाबोळ्ळी आनी बोर्ड हावसिंग बोर्डांतून येतात सो आमचे लागीं आनी कांय ना कन्विनियन्स भुरग्यांक. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज कामे धोकादायक स्थितींत आसा. हे कामे खंयच्या वेळार कोसळपाची शक्यताय आसा. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसलीच वायट घडणूक घडल्यार हाका कोण जबाबदार काय म्हूण थळाव्या लोकांचो प्रश्न. वाळपय शारांत आशिल्ले कांय वीज खांबे सामकेच धोकादायक आसात. कांय खांबे तर केन्नाय कोसळपाची शक्यताय आसा. वाळपय पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या मुख्य रस्त्याचेर आशिल्लो खांबो सामकोच बागवला. जाल्यार दुसरे वटेन जामा मशिदी मुखार आशिल्ल्या वीज खांब्याची लेगीत तीच परिस्थिती. हे विशीं मस्जिद समितीन पत्र वेव्हारा वरवीं वीज खात्याक कळोवन लेगीत कोणेच दखल घेतिल्ली ना म्हूण थळावे सांगतात. पयलींच पावसाचे दीस आनी फाल्यां कसली वायट घडणूक घडल्यार हाका जापसालदार कोण. वीज खात्यान बेगोबेग हाची दखल घेवन नवे वीज खांबे बसोवचे म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. खांबो लायटीचो आहा आनी तो खांबो बॅन जाल्लो आहा आनी हेका लागून आमी बी खूब हें केल्लें म्हणजे आमच्या जमातीक बी सांगलेलें. जमातीन बी आमचे लेटर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक केल्लें आहा. तेजेर तेंकां रिप्लाय कांय मेळूना. आतां प्रॉब्लम म्हणजे कितें हांगा ट्राफीक बी वाडलेली आहा आनी वायरी बी सकयल आहा. तेका लागून कितें प्रॉब्लम जावंक शकता सगळ्यांक. कितें ताची गाडयेक कॅरियर लागू शकता आनी हेज्या पयलीं 40 वर्सां हांगा जाल्ले ह्याच जाग्यार जाल्ले हेच खांब्यार वायरीक लागून खांबो मोडून पडलेलो आनी एक बायल मेल्ली 40-45 वर्सां. तशेंच आनी जावंक शकता. तेका लागून हे पयलीं आमच्या गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान केअर घेवपाचें हे खांब्याचें. जो खांबा आहे इलेक्ट्रिकचा पोल आहे तो पोल इतका डेंजरस आहे की तो कधी कोलॅप्स होईल असं नाही. जर या संबंधी कोणताही ॲक्सिडेंट झाला त्याला जबाबदार कोण राहणार. पण तो एक तर पहिला वळणावर आहे टर्निंग पॉईंटवर आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यावर हाय टेन्शन लाईन गेलेली. तर समजा एखादा अपघात झाला सफर झाली त्याला जबाबदार कोण राहणार. त्याच्यात पहिल्यांदा म्हणून तो खांबा पहिल्यांदा हलवा. या याच्यात काय नाही खाली सगळं ते गेलं आहे ना तो आणि खाली पण तो जो सगळं हे गेलेलं आहे इथे अंडरग्राऊंड केबलिंग घातलेलं पहिल्यांदा जसं गटाराचं पाणी त्यातनं जातं आणि त्याची माती वाहून गेलेली आहे खालची. त्याची दखल घ्यावी संबंधित खात्याने. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. जमीन घोटाळ्याची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. आतां राजधानी पणजेन सरकारी जमीन परस्पर कब्जो करपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलां. हो एक व्हडलो घोटाळो असून ह्या प्रकरणांत FIR दाखल करपाचो आदेश मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान दिला. पाट्यार EDCचे प्लॉट आशिल्ले. तातूंतलो 25 नंबर प्लॉट परस्पर आपल्या नांवार करून कांय जाणांनी रहिवाशी बिल्डींग बांदपाक घेतिल्ली. सरकारी प्लॉट आपल्या नांवार करपूच म्हळ्यार व्हडलो घोटाळो जावन आसा.
ह्या प्रकरणात घुसपिल्ल्या सगळ्यांचेर FIR नोंद करपाचो आदेश सत्र न्यायालयान दिला अशें याचिकादार काशीनाथ शेटये सांगता. कांय जाणांनी जाल्यार प्लॉट भाड्याक घेवन ते विकले. हो व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्याचें काशीनाथ सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. एक 2 ऑर्डरी लास्ट सोमारा दीस ऑर्डर पास जाल्ले. आमी FIR मागलेले. आमी सगळ्यांनी मेळून 9 जाणांनी आनी 6 जाणांनी 9 जाणांनी मागलेले ते हेजेर मागलेले की EDCन ते पाट्यार 43 प्लॉट्स आशिल्ले. तेतून त्या प्लॉट्स तांणी ऑप्शन करपा जाय आशिल्ले आनी गव्हर्मेंट हाका आशिल्ले. ऑप्शन करून तुवें ते प्लॉट तुका यूज करपाचे आनी तेजो धंदो करून इफ यू वर डुईंग दॅट वे देन तुवें 50% अमावंट तो EDCक दिवंक जाय. तसो लॉस. आनी एक 25 नंबर प्लॉट आशिल्लो. तो 25 नंबर प्लॉट SBIक आशिल्लो. तो AB करून तांणी लोकांनी ते लिगल असिस्टंट आशिल्ले कोण तरी थंय एडवोकेट तिणें आनी कोण प्रेसवाल्याची बायल आशिल्ली शी वॉज अ रिकवरी एजंट हेणी सगळ्यांनी मेळून तो प्लॉट आपल्या नांवार केलो आनी थंय आपल्याक लागून फ्लॅट बांदताले वीच इज इम्पॉसिबल. तोय तांणी हें करपा जाय आशिल्लो आनी बोर्ड डज नॉट हॅव एनी हे टू ग्रांट सच अ हे. सो ते सगळ्यांक हें करपाचें आनी तो प्लॉट आपल्या नांवार करून आपल्याक घरा बांदपाक ऑफिशियली यू कॅन बिल्ड. रेजिडेन्शियल तुवें स्वताक लागून तो फ्लॅट घेवन थंय करपा. इट कम्स अंडर करप्शन दॅट इज ऑल्सो नेपळ्यो आनी तेतून निर्जा बीन कितल्योश्योच हेज्यो केसीस आहा. सो आमी ते हें करून तांणी आज हांव मागीर इट वॉज फर्स्ट डिसमीस बाय द स्पेशल जज ऑफ हे. देन इट वेंट टू द हायकोर्ट अलाउड इट. देन इट केम डावन आनी आतां परती ऑर्डर पास केल्या की तांचे सगळ्यांचेर ते प्लॉटांचेर बीन FIR पास करप. वयल्यान ओपन स्पेस आशिल्लो पळय ते पॉलिटिशियन्स इनवॉल्व आहा ते कोण ते सोदूंक जाय. तांणी 7.5% हॉटेलाक बीन वाडोवन दिल्या आनी कितें कितें थंय हें केलें ट्रान्सफर केल्या आनी रजिस्ट्रार हांकां सगळ्यांक आतां तातूंत इनवॉल्व कर. पयलीं तूं हें कर FIR आनी आमी अननोन लोकांचेर करतले आनी तांकां सगळ्यांक हाडटले हें करपाक. एक आमकां एकूच हो प्लॉट पळय आख्खे प्रत्येकाक चान्स दिवपाक जाय आशिल्लो. हें आतां लिगल असिस्टंट आदोगाद बीन हांवें खावपा लागले प्लॉट हेतून कामाक आसता ते EDCचे लिगल असिस्टंट कितें उरलें. अरे सगळ्यांक दिया मरे गरिबांक दिया. हे आपल्याक तांकां रेजिडेंट दिवपा येना. EDC कित्याक केलें 5 रुपया कॉम्युनिदादा कडल्यान प्लॉट घेतलो आनी 43 तो प्लॉट आसा तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज आनी हेंचो आशिल्लो. तुवें अशें करूंक ना. आतां कोणें डॅम्पोचे 2 प्लॉट आहा गॅरान विकल्या पळय तितले समज 1 कोटीक विकला 50 lakhs शूड कम टू EDC. ते दिवपूच ना. ते दिवंक जाय सगळे कोणे विकले आनी तांकां देर आर लीज. आतां स्पेसिसाचेर तो प्लॉट दिल्लो ताका धंदो करपाक अशें भाड्याक दिवन आमच्याच गव्हर्मेंटा कडल्यानूच पयशे काडले. सो दीज आर फ्रॉड्स. दीज आर मेजर फ्रॉड्स एंड स्कॅम्स. तांकां सगळ्यांक हाडूंक जाय तांकां इन्व्हेस्टिगेट करूंक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्ल्या लाच दिवपाच्या प्रकरणात गुन्यांव नोंदवपाचो आदेश सत्र न्यायालयान भ्रष्टाचारी विरोधी पथकाक दिलो. मडकयकाराच्या आरोपा उपरांत काशीनाथ शेटये सयत 7 जाणांनी सत्र न्यायालयान धांव मारिल्ली. सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात. फायली क्लियर करपाकूय पयशे घेतात. आपणे एका साध्या कामा खातीर 15 ते 20 लाख दिल्ले असो आरोप आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लो. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची पडिल्ली. मात मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना. गैरसमजुतींतल्यान तांणी चुकीची वक्तव्यां केल्यात असो रिपोर्ट ACBन कोर्टाक सादर केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाचो सत्ताधारी गटाचो यत्न आसतनाच काशीनाथ शेटये आनी हेरांनी उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात धांव मारून गुन्यांव नोंद करपाची मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे प्रकरणात गुन्यांव दाखल करपाचो आदेश न्यायालयान ACBक दिल्ल्याचे काशीनाथ शेटये सांगता. केस ही सेड दॅट ही हॅज गिवन अ ब्राइब ऑफ 15 to 20 lakhs. आता तेणें जेन्ना म्हणलां दॅट इज टू बी इवन अ ओरल थिंग हॅज टू बी कन्सिडर्ड एज अ FIR एंड रजिस्टर्ड एंड चवकशी तुवें ते सेटिंगां करून तुका चवकशी करपाक मेळना. सो तातूंत ऑर्डर पास जाल्या की ताजेर FIR कर. ताणें जर खरें सांगलां जाल्यार तांकां घेवन यो. फट सांगलां जाल्यार ताजेर फॉल्स FIR जावंक जाय. सो क्लोज करतना समज ताणें ती क्लोज केली जाल्यार हेजेर 199 आनी हेतून आतां हें जावंक जाय FIR आनी तेजेर सगळी चवकशी जावंक जाय. कोणें तेजे कडल्यान खंयच्या मनशान पयशे घेतले. आमी एक CD प्रोवायड केले तेतून आहा जाल्यार ताणें पळोवपाचें तें. बट तेजे एक्शन जातली म्हणून दिसता तुमकां. आतां कोर्टाची CBI कोर्ट एज म्हणजे स्पेशल जज ऑफ एंटी करप्शन एज पास्ट एन ऑर्डर कोर्टांतल्यान आयला. सो दे हॅव टू गिव अ करेक्ट न्हय. जातलें काय ना आमी फॉलो करना. खंयचोय आतां रस्त्यार मर्डर जालो. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकार. फोंडेचो वेवसायीक संदीप चौधरीचे अपहरण केल्ल्या प्रकरणात आनीक 4 जाणांक फोंडे पुलिशेन ताब्यात घेतले. तशेंच अपहरणाचो मुख्य सूत्रधार भारत सोडून भायल्या देशांत वचपाक भायर सरिल्लो ही माहिती पुलिसांक मेळ्ळ्या उपरांत ताणें मुंबय विमानतळार वतना वाटेक ताका धरलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. Abduction case which was registered on 10th of this month
wherein one Marwari businessman who was abducted from Fonda area and he was taken to Karnataka. So multiple teams were formed in that, and initially our focus was on the safety of the abducted person, victim. So first we managed to bring him back safely from Karnataka, and as soon as he came back here, then we made again multiple teams, and we sent our team to various locations in Karnataka, and we managed to get hold of all the guys who were involved in that. So the main accused was actually he was on the way to go out of the country, but we intercepted his movement, and in the middle of the night we caught him, and again we arrested him. So these are two important cases where Fonda Police subdivision has done a great job, wherein the murder, which was almost blind, we managed to catch the accused within 24 hours, and also in the abduction case, we not only managed to safely get the victim, but also arrest all the accused in that. Main accused India छोड़ के बाहर जा रहा है, मिडिल ईस्ट में. उसको हमने अपने रास्ते में पकड़ा. He was trying to go to मुंबई एयरपोर्ट. तो हमारा जो बैंगलोर और मुंबई के बीच में नज़दीक हमारा जो पॉइंट था, हमारी टीम वहाँ डिप्लॉय थी. बिजनेस का लेन अहमदाबाद शहरात एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय काळीज पेटावन उडोवपाची घडणूक घडली. मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. विमान सकयल येवपाक लागले. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणांत हाडलें, पूण लखनौ पावमेरेन प्रवाशांनी जीव मुठींत घेवन प्रवास केलो. अहमदाबाद शारांत एअर इंडिया विमान अपघाताचे प्रकरण ताजें आसतनाच गोंयानूय काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. ताचें जालें अशें मोपा विमानतळावेल्यान उड्डाण करतकीर इंडिगोच्या विमानाचो तोल गेलो. पायलटान योग्य खबरदारी घेत विमान नियंत्रणात हाडलें, पूण लखनौ मेरेन प्रवाशांनी जीव मुठीत धरून प्रवास केलो. गोंयच्यान इंडिगो कंपनीचे 6E6811 ह्या विमानान सोमारा दनपारा लखनौ वचपाक उड्डाण केल्लें. उड्डाण केल्या उपरांत कांय वेळान विमानाचो तोल जावन ते सकयल येवपाक लागिल्ले. विमान सकयल येवपाक लागिल्ल्यान विमानांतले प्रवाशी जिवाच्या आकांतान आड्ड्यो मारपाक लागिल्ले, पूण पायलटान योग्य खबरदारी घेवन विमान नियंत्रीत करून ते सुरक्षीतपणान लखनौच्या विमानतळाचेर देंवयले. ह्या विमान प्रवासातलो थरारक अनुभव प्रवासी जॉली खान हांणी सोशल मीडियाच्या माध्यमांतल्यान मांडला. ऐकात तिचे म्हणणे. 2.25 घंटे की भयानक फ्लाइट के बाद अब हम लखनऊ ऊपर वाले की दया दृष्टि से लैंड कर चुके हैं. लेकिन आपको ये बता दूं कि जब ये जो फ्लाइट है 6E6811 ये गोवा से लखनऊ डायरेक्ट फ्लाइट है और ये 2.25 घंटे की फ्लाइट है. लेकिन जैसे ही ये फ्लाइट टेक ऑफ करी, ये पूरे की पूरी फ्लाइट ऊपर से नीचे अपसाइड डाउन आ गई. शायद ये वो महसूस कर सकते थे जो एयर इंडिया अहमदाबाद में क्रैश हुई है, उसके पैसेंजर्स महसूस कर सकते थे. आज हमने वही मौत का मंजर महसूस किया. अब देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे कितने सारे पैसेंजर्स हैं जो कि सब टेरिफाइड हैं और सब के सब इसी उम्मीद में थे कि किसी तरीके से घर पहुंच जाए. आखिर क्या ये मैनुअल ग्लिच था, क्या ये टेक्निकल ग्लिच था, क्यों नहीं कोई अनाउंसमेंट किया गया फ्लाइट में कि क्या वजह थी? क्योंकि वो जो टर्बुलेंस वेदर टर्बुलेंस बता रहे थे वो वेदर टर्बुलेंस नहीं था. इसमें कैप्टन बसंत, फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर, इनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह थी जो फ्लाइट इतनी बुरी तरीके से टेक ऑफ करने के बाद एकदम से नीचे आती है और भयानक टर्बुलेंस होता है. वो जो शर था वो शायद ऐसा शर भी हो सकता था कि शायद आज हम आपके बीच ना होते. इस पूरी की पूरी इंडिया को फ्लाइट में 172 पैसेंजर्स हैं और आप देख सकते हैं हर किसी को बस यही है. ये कोई बहुत अच्छी फ्लाइट किसी के लिए नहीं रही, क्योंकि ये जो 2.25 घंटे ना लोग सिर्फ भगवान से, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते रहे कि किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचें. मेरा एविएशन मिनिस्ट्री से ये अनुरोध है, पीएमओ ऑफिस से अनुरोध है और ख़ास तौर से केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि आखिरकार इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए. और ये जो कैप्टन बसंत हैं और फर्स्ट ऑफिसर मोहसिन अनवर हैं, इनसे पूछना चाहिए कि आखिरकार क्या हुआ था. फिलहाल हम लोग सेफली लैंड कर गए हैं, लेकिन अभी भी सबकी सांसें अटकी हुई हैं. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. गोंयान एक असो भुरगो आसा जो भुरगो